बंद करतो हां ड्रॉप केले आता बंद करतो बाहेर कोणा एकटा जाऊन कोण नाव म्हणलं खूप बरें दिसता तुमी येयले हांगा तुमी पुलिसूय रेट मारता सगळ्यांक धंदेकारांक बंद करूंक लायता पूण एक खूप वायट दिसता एकूच गोष्टीचें वायट दिसता की पेपरार एक वस्तू नुकतें आहा आनी हे नवाकूच बंद करता आतां पळय हांगा वायट हें आहा आपलें मटन शॉप आहा एकटाय कस्टमर ना तेणें बाबड्याक एक म्हणून कालच्या बातमेचेर आयकलें आनी बोकडे हाडले आनी लायट ना मेन म्हणजे लायट ना तेणी कशें जगप ते तुमी एक टायम दिलो काय ना तो टायम फॉलो करूंक जाय न्हू पुलिशेक हे दिवंक ना हांव खूब वर्सां जालीं पत्रकार म्हणून काम करता पूण हें म्हाका पयलींच खेप नये कशें दिसलें मागीर हांव दामोदर दाबोलकर खूब वायट दिसता की आतां खावप कितें बंद करता तें बरोबर तुमी आतां शॉपां उक्तीं आसतलीं तुमी एक म्हणून सांगला काल काय पयर पासून 10 पासून आसली की आतां काल तुमी न्यूज दिल्या 1 पासून आसतले 9 ते 1 म्हणून आनी आतां येवन धबाधब बंद 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 म्हणटा कितें खत मनशांनी उपासांनी मरप उपासांनी मरचे पडले लॉकडावन कितें कसलें लॉकडावन सीएम तर डायरेक्ट टीव्हीचेर सांगता कंप्लीट लॉकडावन आपणे म्हणूंक ना म्हणून आनी हें आतां कंप्लीट लॉकडावन म्हणून हे आतां 9 9:30 येवन बंद कर म्हणटा म्हाज्या दृश्टीन चुकीचें तें खूब चुकीचें कितें तेन्ना हेजेर कितें एकूच निर्णय घेवचो आख्ख्या गोंयांत एक तर बंद नाल्यार एक तर चालू म्हापशा सारकें येता होलसेल ते चालू आहा मार्केट आनी बारीक आमचे सामान्य जनते आमी गोंयकार पयलीं नुस्त्या शिवाय जगोवंक शकना आनी तेच तर बंद केले जाल्यार खावप कितें मनशांनी सध्या उद्योग ना काडले मनशाक प्राप्ती 10 पैशाची ना हे आतां रस्त्यार बसून पळय ती बायलां आमची तेल आनी नाल विकून पोट चलयता हांव गोविंद खलप सेक्रेटरी विलेज पंचायत नेरूल सकाळी आमकां खुबशे फोन येवपाक लागले आनी व्हिडिओज धाडले फोटोज धाडले की निल्ला मार्केटान गर्दी जाल्या पुला कडेन म्हणून तेन्ना इमिडिएटली आमी कॉन्टॅक्ट केलो विथ द हेल्प ऑफ पुलीस जे फिश मार्केट चालू आसता ते बंद केले आनी जे कोण लोकल वेंडर्स आसा जी भाजी बिजी विकता तांकां सांगला की तुमी दुसरे एक गर्दी नासतना थंय विका पण मार्केट बंद टोटल आनी अशें हांव सांगूंक सोदतां जे SOP प्रमाणे जर वायन स्टोर चालू आसा एसेन्शियल दुकानां चालू आसा गर्दी जर आसा जाल्यार पंचायत सरपंचान म्हाका इन्स्ट्रक्शन दिलां की सगळी बंद करपाची म्हणून गर्दी करून कोणूय खरेदी करपाची न्हू सरकारान क्लियर सांगला की आमी एसेन्शियल गोष्टी बंद करचे ना तेन्ना लोकांनी गर्दी करपाची न्हू थँक्यू